तुका जगला तुका जेजू बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतर आमकां वचल माथ्यू वाचोवंजेल 10 अध्याय 7 ते 15 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 7 to 15. वेतना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासरीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबें लेगून तुमच्या पतयेन दवरिनाकात. पैनाक बुती जावं बदलूंक दोगलो जावं पांयांक वानो वा हातान दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरेड्यांक आपली पोड फावो. खंयच्याय शारांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतना थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हणून समजून घेया. आनी थंयचो भायर सर वससर तांगेर रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवाय रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवन आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शारांतले पांयांची धूळ पापून भायर सरला. सत हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गमोराक मेळत ती काकुळत त्या शाराच्या लोकांक मेळची ना. आज जेजून 12 जाणांक मिसावांक धाडचें आनी तांकां जाय जाल्लें कितें करीचें म्हणलें त्यो संगती पुरा सांगता जेजू. आनी त्या आपोस्तलांक धाडटा. कितेंच तुमी घेनाकात, बदलूंक दोगलो सयत नाका. सगळें तुमकां म्हळ्यार त्या घडये कितें जाय तें हांव तुमकां दितलो म्हणटा त्या घडये. पूण आजकालच्या संवसारांत आमी पळयता आसतना बदलावण कितलीं जाल्या. संवसार बदलला, लोक बदलला, सगळें बदलून जालां. पूण मनशाचें जिवीत मात्र आजुनी बदलूं ना. त्या पोरण्या जिवीत काण घेवन आमी आसां जाल्यार केदां आमच्या जिवितांत बदलावण येवची. देखून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत प्रमुख पात्र घेता. जर देवाचें उतर आमी नियाळ्ळ्यार हांगा क्लियर सांगलां जेजून, तुमचें उतर कोणी आयकनात जाल्यार या तुमकां कोणी स्वागत करिनात जाल्यार सोदोम आनी गोमोराक मेळचे सयत काकुळत तांकां मेळची ना म्हणटा. तर कितले मारेकार आमी कितल्यो एक फावटी रेत्र्यो करता, कितले आमी मागण्याक वेता, कितले आमी देवाचें उतर आयकता, जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमकां नाका जाल्यार आमकां जडतेचे दिसा काकुळत मेळत म्हणलो खंयचो बरो वसो. देखून जेजून सांगलेलीं उतरां स्वस्थ आसात. आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक आसा. आनी आमकां आदेश दिवन धाडला. जेजून आमकां आदेश दिवन धाडला, पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा फुंक्याक तुमी दिया. आज आमी पळयता पुरा सुवार्थ परगट करूंक जायतो लोक येतात जायते. आनी आमी पळयता त्या डिमांड करचे, रेतीरेक पुरा डिमांड करचे, इतलेच जाय तितलेच जाय. हें पुरा देवाचें येवजण न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणी. कितें तुमकां दिता तें खाण घेया आनी येया. जेजून इतलेंच सांगलां, जर तुमकां दितात दिनासतना टिये दितात आनी गालन आमकां दितात तें कान घेवन संतुश्ट जावया आमी. काल्याक दुडू जमोण आनी कितें करून ह्या संवसारांत कितें करूंक आमकां. देखून देवाचें उतर परगट करतल्यांनी एक शांत स्वभावान आनी बऱ्या रितीन पवित्र सभेक काल सावन जिवंक आमी शिकचे. ते जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या विधेयपणा खातीर देव आमकां इनाम दितलो. आमच्या कलतेपणा खातीर आमकां देव खंडीत जावन इनाम दितलो. देखून आज देवाचें उतरच सांगता. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान 10 अध्यायांत 30 आनी 8 वाक्या. एक्ट चॅप्टर 10 वर्स 38 सांगता, देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो तशेंच जेजू कशें मागलें आमकांय सर्वेस्पर देवान पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागला. ह्या विशयां ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेक आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव तशें सांगत आसलो. आमचे सांगताय देव
वस्ती करता, कित्याक ताचें नांव म्हणटा इमानुएल. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. तो आमचे सांगत आसा, तो अनुभव आमी जोडिचे, तेजे सांगतपण आमी जोडिचे. आनी खंडीत जावन आमी खंयच्याय एका बऱ्या कामाक देंवता जाल्यार देवाचे ससाई, देवाचे सांगतपण आमकां आसल्यार आमी ह्या संवसारांत जैतेवंत जाता. खंडीत जावन आमकां खंयचेय समस्या येता जाल्यार ते परिहार करूंक देव आमचे सांगता आसता, आमकां वाट दाखयता. आनी खंडीत जावन कशें जेजूक मागलो तशें आमकांय पवित्र सभेन मागलां, ती मागणी आमकां दिल्या. आनी तशें तत्व अधिकार आमकां राय जावन मागलां, याजक जावन मागलां, प्रवादी जावन मागलां. जर आमचें काम आमी करून वचोंक आसा, फुडें वचोंक आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर आमी पळयता जाल्यार किर्तनाचो ग्रंथ 119 वर्सेस 4, तुजे आदेश तुवें आमकां दिल्याय ते सत्रायेन पाळूंक म्हाका फरमायलाय. तुवें आदेश देवान आमकां दिल्यात आनी ते सत्रायेन पाळूंक ताणें फरमायलां. ते सत्रायेन पाळूंक जाय आमी. जर सत्रायेन आमी पाळना जाल्यार एका कानान आयकलें आनी एका कानान तें सोडलें, देवाचें उतर जर आमचें तें भितर ना जाल्यार आतांचे वेळ आसा पळय, चड कश्टाचो वेळ. आमकां इतलेंत आमची मागणी आयक जाल्यार आज देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड ध्यान करीचें, देवाचें उतर चड आनी चड वाचचें, आमच्या काळजांत तें जगोवन दवरचें. दोनदारीचे तलवारी बरी, हेब्रेव 4:4 अध्यायान 12व्या वाक्यान सांगलेली बरी, ते दोनदारीची तलवार आमचे भितर आसल्यार मात्र आमच्या ह्या आत्मीक झुजांत आमी जैत जोडटले. जर आमी ती तलवार आमी उपयोग करना, देवाचें उतर आमी उपयोग करना, आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आमी आत्मीक आमच्या वारफेर, स्पिरिच्युअल वारफेर, आत्मीक झुजांत आमी चलवतले. देखून आत्मीक जेजूक टॅम्पटेशन येता आसतना जेजून देवाच्या उतराचेर जैत जोडलें. देवाचें उतरच कान घेवन सैतानाक तो मुखार रावलो. देवाच्या उतराची सखत ताचें तें आसली, देवाचें उतर ताचें तें आसल्या वरवीं सैतानाक पाडाव केलें ताणें. जर आमचें तें देवाचें उतर आसल्यार मात्र ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेतावन, कुडीच्या वडण्यातावन, ह्या दोळांच्या पुसलावतेन भायर येवंक शकता, नाजाल्यार आमच्यान साध्य ना. नॉर्मल संगती आमी खाण घेवन आज काल आमकां एक मिस्साचें बलिदान मात्र पुरो, आराधना मात्र पुरो, तेर्स पुरो म्हण तितल्या रावल्यार जायना. देवाचें उतर आनी तें खंडीत जावन तें गरजेचें, आत्मीक संगतीनी त्यो बारीक गरजेचें. देखून ताच्या सांगताय देवाचें उतर आमी चड आनी चड नियाळ कर, देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यता आमच्या जिवितांत दिता जाल्यार आनी देवाचें उतर आमी बरें करून शिकता जाल्यार खंडीत मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या आत्मीक झुजांत आमी जैत जोडटले आनी आत्मीक झुजांत आमकां खंडीत जावन देव जैत दितलो. कित्याक हें झूज आमचें न्हय, बगर सर्वस्व देव आमच्या सांगता रावून हें झूज मांडटा आनी आमचे विरोध आमच्या हर एक कोट्यापणाचे सत्य जावं दी आनी खंयचेय पितीसपणां नाडिगाडीचे सकत जावं दी, ते सगळी पाडाव करूंक शकता. कित्याक आमचे भितर देवाचें उतर आसल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून जेजून पळय त्या आपोस्तलांक ट्रेन केलें पयलें, देवाचें उतर कितें दिलें, ताचे सांगता ताणें प्रॅक्टिकल तांकां संगती दाखयल्यो, ताणें अजापान अद्भुतां करून दाखयली, हें पुरो आपोस्तलांनी पळयलें, ताच्या मागीर तांकां धाडलें, ट्रेन केलें तांकां. आज आमकां ट्रेनिंगाक वचूंक नाका. कितले आमच्या डायसिजींनी पुरो ट्रेनिंग जाता ओलायिकांक, तांकां वयर हाडच्या खातीर. पूण आमकां थोडे एटेंड जातात, थोडे एटेंड जायनात. पूण आमी जर देवाच्या उतराची चड आनी चड जाणवाय जोडकान घेता जाल्यार आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक फुडें सरता जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत चलवणी आसची ना, बगर आमकां जैत मेळटलें. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फाळज्यो शेंजेचो. भाग्यवंती मरिया देवाची माय माप्यां खातीर विनंतीकार, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.